Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. दिवचले नार्वे हांगासर सरस्वती पूजनाक थंयच्या थळाव्या ग्रामस्थांनी जे प्रदर्शन दवरलेले ते प्रदर्शना खातीर म्हाका त्या वाठारांतले सतीश शेटगांवकर यांच्यानी निमंत्रित केले आणि तेका लागून हांव निमाणे दिसा सरस्वती पूजन जाल्या उपरांत विसर्जन जाल्या उपरांत ते जे प्रदर्शन आसले ते पळोवपाक गेलो आणि ते पळयल्या उपरांत हांव अचंबित जालो कित्याक तर त्या प्रदर्शना भितर एक घंटा जी असली ती लक्षवेधक असली आणि जायत्यो वस्तू हांगासर पुरातत्व दृष्ट्या महत्व असलेल्यो वस्तू त्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदिराच्या परिसरात जी बाय असली त्या बाय भितर त्यो मेळाल्यो आणि कांय मुर्त्यो ज्यो मेळाल्यो त्यो गोवा सरकारच्या पुरातत्व खात्यान ज्यो आसा त्यो आपल्या कडेन घेतल्यो पूण त्याच्या उपरांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो त्यो सगळ्यो मुर्त्यो ज्यो आसल्यो त्यो डंप करून एका जाग्यार दवरल्यो. हे साहित्य जे आसा ते खरे म्हणजे देवस्थान समिती आसा त्या देवस्थान समितीन थंयसर जी सरकारी प्राथमिक नार्वेची शाळा आसा जी सध्या देऊळ वडावयली शाळा बंद पडलेली आसा भुरगे ना म्हणून तर त्या शाळेचो बऱ्या तरेन उपयोग करून थंय वस्तू संग्रहालय जर उबारले जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराची सांस्कृतिक विभागाची एक येवजण आसा आणि त्या येवजणीच्या सकयल मोठ्या प्रमाणात निधी जो आसा हो गोंय सरकाराक उपलब्ध जावंक शकता आणि जवळजवळ 3-4 लोकांक नोकरी मेळोवंक शकता. हो सगळो पुराय वाठार जो आसा तो पुराय वाठार वारसा गांव म्हणून सरकारान अधिसूचित करपाचो. त्यांचे जे थळावे आमदार आसा प्रेमेंद्र शेट यांच्यानी जर ह्या दृष्टिकोनातल्यान लक्ष दिले जाल्यार थळाव्या भुरग्यांक नोकरी दिवपा खातीर आणि त्या परिसराच्या उदरगतीक चालना दिवपा खातीर ही एक बरी गजाल जावंक शकता. ही घंटा आणि त्यो ज्यो वस्तू आसा ह्यो सध्या त्या सरकारी प्राथमिक शाळेन ज्यो आसा त्यो बंद करून दवरलेले आसा. एकंदर हो सगळो जो वारसा आसा तो आमच्या गोंयच्या प्राचीन इतिहासाची दायज आसा आणि त्याची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा.